लघु आणि मध्यम उद्योग अडचणीन आसात. तेतून कर्फ्यूक लागून उद्योग बंद आसतना कामगारांक पगार दियात अशें सरकार सांगता. देखून सरकारान उद्योगीक संस्थांक अनुदान दिवपाची येवजण चालीक लावची. गोंयच्या उद्योगीक संस्थांनी सरकाराक उलो मारला. लॉकडावनाक लागून घरा आडकून पडिल्ल्या कामगारांचो पुराय पगार दिवचो. लॉकडावन वाडोवपाचो निर्णय सरकारान घेतलो जाल्यार कामगारांच्या पगाराचो भारय उद्योगीक संस्थांनी सोंसचो अश्यो सुचोवण्यो सरकारान उद्योगीक संस्थांक दिल्यात. त्यो फाटीं घेवच्यो अशें ह्या संघटनांनी मागलां. CII, GCCI, GHNRA, GSIA, GTA, TTAG ह्या प्रतिनिधी संस्थांचें म्हणणें. मुरगांव पिकअप आणि ट्रक धनी संघटनेनंय सरकाराकडे मागला की सरकारान लॉकडावन काळातले कायदे सदळ करचे तशेंच अर्थीक मजतय दिवची. पळयात. वास्को टेम्पो स्टँडार उलयता. आमी आयज 20 जाण टेम्पोवाले आसा. आमची सामकी परिस्थिती बिकट जाल्लेली आसा. कित्याक सद्या सरकारान लॉकडावन केल्ले तेव्हा आमी लॉकडावन पाळलेले आसा आनी हेच्या फुडें सद्या आतां गोंय सरकारान लॉकडावन सद्या काडलेले आसा थोडे आनी आमी टेम्पो स्टँडवाले येता हांगासर पूण आमकां कोण व्हरोंक पळयनात. कित्याक कलेक्टरान सर्टिफिकेट जाय म्हणटात आनी कितें जाय म्हणटात. गाडी हाडून घरा कडेन व्हर परत हाड म्हणटा वाटेर आमकां हाडयतात. ताका लागून आमकां हो धंदो सामको मुश्कील जाल्लो आहा. तर सरकारान आमकां कितें तरी मदत करची आनी हें आमकां कितें तरी प्रोसिजर दिवचो की आमकां ह्यो गाडयो तुमी रस्त्यार बारीक मोठो धंदो कोणाचें घर सांबाळा. आमचें युनियन आसा तें टेम्पो युनियन आसा 27 वर्सां जालीं आनी हांगा सकाळचें येवन आमकां कितें भाडें मेळटा तें मारपाचें ना जाल्यार परत वचपाचें. आनी कितले दिसान आतां 1 म्हयनोभर आमी अशें काडलें आनी फुडें आनीक कितले दीस चलतले कांय कळना. ताका लागून गव्हर्मेंटान मातशें तें तुमचो हे रूल आसा पळय मातसो रिलॅक्स करपाचो. लोकल ट्रिपी कितें मारता विदीन गोवा विदीन वास्को बी जाल्यार कितें ते लोकल ट्रिपी विदावट परमिशन कितें मारून दिवपाचें. तितलें हेल्प जाता जाल्यार पळोवपाचें. सगळ्या आमचे टेम्पोवाले बेकार आसता. ते भायर दक्षिण गोंय खाजगी बस धनी संघटनेनंय सरकाराक अर्थीक मजतीचो उलो मारला. पळयात. आमी जेन्ना सरकारान लॉकडावन केलें 25 तारखेच्यान आनी ते दवरच्यान आयज म्हळ्यार आमगेलो जो बसीचो धंदो आसा बंद आसा. आमी बी फुल्ल सपोर्ट केलो लॉकडावनाक आनी आतां जसो जसो लॉकडावन वाडत गेलो तसो आमची जी बसीची धंद्या परिस्थिती आहा ती सामकी खालावले कडेन आसा. आमचे कडेन ड्रायव्हर आसले कंडक्टर आसले ते दिसा दिसाक काम करून पोट भरपी लोक आसले. तेंची आज परिस्थिती सारकी हें जाल्ले कडेन आसा. आमी सरकारा कडेन आतां विनंती करताय सरकारान आमकां कितें तरी मदत करची म्हणून. दुसरें आमचें जे रोड टॅक्स आहा पॅसेंजर टॅक्स आहा ते पॅसेंजर टॅक्स रोड टॅक्स खंय तरी माफ करचें म्हूण आमी सरकारा कडेन मागताय. 20 तारखेच्यान बसी चालू करपा म्हणलें पळय सोशल डिस्टन्सीस दवरून पूण तें बसीक कशेंच शक्य ना. कित्याक बसीक सगळीं सिटां आसताय 9 ते 10 सिटां आसताय आनी एक सिटाचेर एक पॅसेंजर बसोवन तें आमकां शक्य जावचें ना. कित्याक डिझली बी तुमकां त्रास जातले सगळे? हय कांयच हें चाचचें ना. आनी सरकारान कितें म्हणलां 33% गव्हर्मेंट सर्वंट घेनच ऑफिस चालू करता म्हणलें. म्हळ्यार सकाळ फुडें जे लोक वयतले ते सांजचे ऑफिस बंद जातकीर परत येतले लोक. म्हण आमी बस व्हरून मडगांव दवरप आनी सांजे मागीर घेवन येवप तें कशेंच शक्य जावपाना. ड्रायव्हरा बी पेमेंट करून जातले? ना ड्रायव्हर